नमस्कार. आम्ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोवा आज युनिव्हर्सिटीन आयिल्ले रजिस्ट्राराक एक आमचे रिप्रेजेंटेशन दिवपा खातीर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की येणाऱ्या 1 जुलै पासून फायनल इयर ज्यो एग्जाम्स आसा ऑन कॅम्पस त्यो ऑफलायन घेवपाचे तांणी डिसिजन घेतलेलें आसा. सो सद्याचे पेंडेमीक आनी हे सगळे पळयता आसतना अशा टायमार ऑफलायन एग्जामी घेवप हे खंयच्याच डिसिजन सारकें जायना. त्या खातीर आमी आमी सगळ्यां कडेन उलयले, एकेडमिशियन्स आसतले, एज्युकेशनिस्ट आसतले, त्यांचे जे स्टेक होल्डर्स आसा तांचे कडेन उलोवन आमी एक रिप्रेजेंटेटिव्ह तयार केले आनी ते आज आमी हांगा हाडून दिल्ले आसा. आमच्यो इतल्योच मागण्यो आसा की ह्या वर्साच्यो ज्यो फायनल इयर एग्जाम्स आसा त्यो ऑनलायन जावच्यो. ऑनलायन कश्यो जाल्यार 50% वेटेज जे आसा ते 50% वेटेजाची ऑनलायन टेस्ट जावची आनी उरलेले 50% वेटेजातले 30% जे आसा ते तांच्यो पयलींचे सेमिस्टर्स तांचे मार्क्स कन्सिडर करून आनी 20% जे आसा ते इंटरनल असेसमेंट्स जे तांचे जाला ताजेर बेस दिवन अशी टोटल 100% जावन तांची टेस्ट जावची. आमी खात्री आसा की आमचे सजेशन्स आहा ते जेन्ना डिसिजन घेतले तेन्ना ते आमचे सजेशन्स मुद्दम इम्प्लिमेंट करतले अशी आमी गोवा युनिव्हर्सिटीकडे रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.